19 फेब्रुवारी समन करता. 19 तारखेक गव्हर्नराचें स्पीच जातलें. 22 तारखेक बजेट प्रेजेंट जातलें फेब्रुवारी. असेंब्ली नॉर्मली 21 मार्च पर्यंत चलतली. तातूंत 15 दीस 2 दीस गव्हर्नर, 3 दीस जनरल बजेट, 15 दीस डिमांड्स. शुक्रारचे कमी कॉम्प्लिकेटेड डिपार्टमेंट्स शुक्रारची आफ्टर प्रायवेट मेंबर जातले. प्रायम मिनिस्टराक हांवें सांगलां की हो पूल जो आसा हो पूल सादारण जून जुलयान काबार जातलो. त्यामुळे ऑगस्ट म्हयन्याच्या आसपास केन्ना तरी तांकां रिक्वेस्ट केला की तांच्यांनी उद्घाटनाक येवचें आनी त्याच वेळार जमता जाल्यार कन्वेन्शन सेंटर तें काम ताजें चालू करपाक. दीज आर बट पूल हो मेन. सो टू वीच इन प्रिंसिपल विथआउट फिक्सिंग अ डेट येवपाचें तांच्यांनी मान्य केलां. हां म्हणलां. ही इन्क्वायर्ड अबाउट मोपा एअरपोर्ट पोजिशन, ही इन्क्वायर्ड अबाउट कन्वेन्शन सेंटर, ही इन्क्वायर्ड अबाउट 7-8 मेन इम्पॉर्टंट infrastructural projects which are going on. And in that I told him this aspect. There were certain issues pertaining to Goa which I just flagged it to him. The issues will be raised with Finance Minister. Rajnath Singh, Prime Minister, Party President, Environment Minister, Gadkari and Suresh Prabhu. 8 म्हादयचेर वचून हेजी कडेन चर्चा केली. लिगल आसा, तुमची न्हय. तुमी जेन्ना म्हारगाय म्हणटा पळय तेन्ना तुमी लक्षांत घेना की 1,50,000 गृह आधार दिता पळय, दॅट इज प्रिसायजली फॉर टेकिंग केअर ऑफ दॅट सो कॉल्ड स्पायक्स. सद्या ना म्हारगाय, पण ताका येदी व्हडली हेडलायन येता. टोमाटां 40ची 60 जाली. तुमी हेडलायन मारता वॉट इज द इम्पॅक्ट ऑन अ फॅमिली. 40ची 60 ₹20 धरुया जाली खरीच. तुवें 5 किल टोमाटा वयर खावचो ना म्हयन्याक. ₹100 जाले. आय एम गिवींग ₹1,500 म्हारगाये खातीर. ओपिनियन पोल एक अस्मिताय दीस म्हणून आमी साजरो करपाचो ठरयल्लो. हो निर्णय एक ऐतिहासीक आसा कारण दीस इज द ओन्ली ओपिनियन पोल, ओन्ली पोल रेफरंडम वीच हॅज बीन टेकन इन द इंडिपेंडंट इंडिया एंड अ रेफरंडम वीच एक्चुअली kept us separate identity. Therefore, it has to be recognized and its importance has to be focused. 16 तारखेक आमी मडगांवां कार्यक्रम सेलिब्रेट करतले रवींद्र भवनान. तुमकां विजय सरदेसायान सगळे डिटेल दिला. कितें एनावन्समेंट करपाची आसली विथ रायडर आसली म्हणजे हाजो अर्थ आसतली तशी न्हय. तुमी म्हाका विचारता म्हजें एनावन्समेंट कितें जें आसा तें आसतलेंच किंवा नासतलें हें तुका 16 तारखेरूच कळटलें. नो वन कॅन टेक लॉ इन इट्स हँड. सेम वे इन मॅटर ऑफ पद्मावती ऑल्सो अवर लॉजीक इज व्हेरी क्लियर. बट टेम्पररी समटायम यू हॅव टू डायवर्ट कशें करता रस्तो तूं तशें आसूंक शकता. बट एज ऑफ नाव आय डोंट थिंक देर इज एनी सच इशू. अजून पर्यंत कांय एक कोणें रिलीज करता म्हणून येवं ना. If there is a censor certificate, we are not stopping it from release.